आपले दोडे स्वर्गा लावून चेसून म्हणले, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय त्या आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवीन सांबाळ. तांच्या सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्ले तांचो तुजे नांवी हांवें सांबाळ कोत्तालो. हांवें तांकां राखले आनी पौत पुस्तकांतली उतर खरें जावचे खातीर जांचे निसणटोन जावंक जाय आसलें तांकां एकल्याकूच बारावून तांच्या भितरले कोणाकूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोशी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सोपुनायेक मेळच्या पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तुज्या उतर तांकां दिली आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेवूय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो देवस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्टांतल्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तिवूय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारल्यो कर. तुजें उतर सोत जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलां तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां.